तेंत सवाल परत आमी विचारया, सुमया हांवें कितें करी जाय? आनी जाप सुमया तावन हांवें आनी तुवें उदार जाय जाय. हांवें आनी तुवें उदार जाय जाय. कित्याक उदार जाय जाय म्हणल्यार सवालाकी सुमीस दिता, कित्याक म्हळ्यार देव आमचे थंय उदार जाला. आज मंगळुरांत जर तर कोणा एकल्याक सिरियस आसा म्हणून ICUंत आस्पत्रेंत एडमीट करून ICUंत दवरलें जाल्यार उणें म्हळ्यार एक 5 ते 10,000 रुपये दिसाचें बिल्ल येता. बेंगळुरू आनी मुंबय तसल्या व्हड शहरांनी आनीक चड येता बिल. हें कित्याक इतलें बिल्ल ICUंत येता? ताका कारणां आसात. कित्याक म्हळ्यार 24 वरांय थंयसर नर्सां आसात, धाकटेरी जतन घेतात. ICUंत वेल्ल्या कुडले जायतीं मिशिनां त्या मनशाची तपासणी करनंत आसा. तें वॉर्ड सगळें एअर कंडिशन केलां. जायत्यो सौकर्या थंयसर आसात. घडये घडये येवन नर्सां पळयतात. म्हणटना हाचे सगळ्याचें एक फीस आसा. सांगात त्या मनशाक उस्वास घेवंक जायना म्हणून ऑक्सिजन दितात. निरंतरी ताका ऑक्सिजन दितात. थंय कितलें ऑक्सिजन ताका दितात म्हणलें म्हाका कळीत ना. पूण एक बरयणार अशें बरयता की आमी भलायकेंत आसचीं मनशां दिसाक आमी उस्वास घेवन सेवचें आम्लजनका ऑक्सिजन सडवणें 3 कुकींग सिलिंडरां तितलें जाता खंय. आमी घरा आमच्या कुकींग करूंक हाडच्या 3 सिलिंडरां तितलें ऑक्सिजन आमी हर एका दिसा सेवता. कोणे पयशे दिल्यात मोगाच्यान? आमी आज म्हणसर कांय दिल्ले आसा गे. आनी जर तर आमी ताका पयशे दिवचे जाल्यार दिसाक कांय 2-2.5 रुपये जाय खाली ऑक्सिजना खातीर. हें देवान आमकां दिलां. आमी खावच्या खाणांत हांवन खंय बारी उणी सकत आमकां मेळची. आमची सगळी सकत आमकां मेळची ऑक्सिजना मरिफात. तें मेळिल्लें आमच्या रगताक मेळटा, रगात नितळ जाता. ह्या मरिफात निरंतरी प्रक्रिया जाता. देवाचें उदारपण न्ही गे. देवाचें उदारपण देखून ICUक तें नांव दवरलां. ICU म्हळ्यार इंटेन्सीव केअर युनीट. आमी समजल्या प्रमाणें तें एक सायंटिफीक नांव मात्र. पूण ताका ताच्या की वर्त्या रितीनी ICUक आनीकी अत्मीक अर्थ आसा. थंय ICUन गेल्ल्या वेळार हर एक पोटीन टिक टिक बीप बीप आवाज जाता थंयसर ICUन हर एका मिशिनाचो. तें ऑक्सिजन आसोय आम्लजनक कसोय आवाज थंयसर येता थंयसर. म्हळ्यार असो अर्थ खंय ICU. हर एका घडये थंय देवूत दिसता. ICU. हा देखून देव समा दिसाचे जाल्यार ICU करचें पडटा. थंय हर एका घडये देवूत दिसता. ICU. अर्था बरीत मोगाच्यान तें देवाचें उदारपण आमी भलायकेंत आसतना समजना. देखून आमचे मनशाच्या जिवाचे पार्ट्स आसात न्ही, ताका आमकां नवेत्त देवान दिताना ताका मोल घालूना न्ही. पाड जाल्यार मात्र मोल घाले म्हूण कळटा. आमचे स्पेर पार्ट्स ताणें मोल घालूंकूच ना. पाड जाल्ल्या वेळार ताचें मोल कळटा घालेंगे म्हूण सांगून. 30-40 वर्सां 50 वर्सां आमकां काळीज आसा पोपीस आसा म्हणलें उडासच ना न्ही. खंय एक दीस तितकेशे हांगा उस्वास तिके बांदिल्ल्या भशेन जाल्यार आप्पा घालेंगे काळजांत एक तर जाता म्हणून, कुसाळांत घालेंगे एक जाता म्हणून, शिरयेक तितके वंडरले बरी जाता म्हणून. ते दोन म्हणचे आसा म्हणून तूं गोत्तू ना. देवाचें उदारपण मोगाच्यान देवाचें उदारपण हें समजाचें आमी. आनी हें समजल्ल्या वेळार मनीस उदार जावंक एक आपोवणें. आनी देखून तें आज विशेश जावन तें जेजून थंयसर उंड्याचें अजाप करून
तातूंत थोडे शब्द आमी आज नियाळ करणं उदारपणा विशांत थोडो गरजेचो आमी नियाळ करी जाय. आमी करूंक जाय. थंयसर आमी सुरवेर ती उतरां पळयत आसतना जोआंचो 6वो अध्याय ओळ 5 तावन मुखार येता आसतना जेजू म्हणटा त्या जम्याक पळोवन, इतल्या जाणांक आमी उंडे खंय तावन हाडचे. कशें हाडचे म्हणली कंत जेजूक ना. आनी ताणें इसारलें, पिलिपाक इसारलें गे. कित्याक म्हळ्यार पिलीप तेत्त गांवचो. पिलिपाक गोत्ता आसलें खंय बेकरी उपरा आसात म्हणून. उंडे आसात म्हणलें पिलिपाक गोत्ता. इतल्या लोकांक उंडे खंय म्हणी मेळटले. 1-2-4 बेकरीक गेल्यार उंडे आसात म्हणलें पिलिपाक गोत्ता आहलें. जेजूची कंत पळया, इतल्या जाणांक आमी उंडे खंय तावन हाडचे. आतां पिलिपाची कंत कळली. पिलीप म्हणटा, इतल्या जाणांक उंडे हाडूंक पयशे खंय तावन हाडचे. देखून तो म्हणटा, देखून ताणें तें सांगली रीत पळया. इल्लें इल्लें म्हूण दिवचें जाल्यार 200 दिनारांचे उंडे जाय जय. आतां 200 दिनार खंय तावन हाडचे म्हणली कंत पिलिपाची. दैवीक चिंताप आनी मनशाचें स्वाभावीक चिंताप थंयसर स्वस्त आसा. आनी तसल्या वेळाचेर आंद्रू म्हणटा, एका भुरग्या लागीं 5 उंडे आनी 2 मासल्यो आसात. थोड्या संदर्भांनी म्हणी, थोड्या संदर्भांनी थोड्यांनी ह्या विशयांत नियाळ दिता आसतना काल हें एक वांटून केल्लें म्हूण सांगून शर्माव दिल्लें तुमी आयकोंक पुरो, ह्या कोणेंय सांगलें आयकोंक पुरो. मोगाच्या न्हू, एक सत आमी सक्टणी जाणां जाय जय. काल वांटून केल्लें न्हय हें. अजाप देवान मात्र करयेत आनी देवान केलां. हें सत कोणेंच तें लायट कानगोवचें नाका. आनी एक सती उडास दवरी जाय. जर तर त्या चेरक्या कडेन कांयच नासतलें जाल्यार, त्याय चेरक्यान दिवनातलें जाल्यार देवाक अजाप करूंक कांयच कश्ट नान. 40 वर्सां मोळ बारतावन जर तर देवान मांडणां दिवन तांकां पोसलां जाल्यार, कडपा थावन उदक दिवंक ताका तांकलां जाल्यार कांयच नासतनाय देव अजाप करूंक शकता. हें देवाक साध्य आसा. तरी देव मनशांक पारखूंक, देखून तें म्हळां गे, तो कितें करूंक आसलो म्हणलें तो स्वस्थ जाणा आसलो. पिलिपाक पारखूच्या इराद्यान ताणें इसारलें. आनी आज हांवें आनी तुवें उदार जायना जाल्यार देवाक ताचें काम मुंदरसूंक गोत्ता आसा. पूण देव आज हांवें आनी तुवें उदार जाय जय. त्या चेरक्यान ताचे लागीं कितें आसलें तें सोम्याच्या हातांत घालें. 2000 वर्सां उतरलीं, तो चेरको मरोंक ना आजुनी. हें सत आमी समजा जाय. ती 2 ल्हान ती रुप्या तांब्याची नाणी त्या दिसा थंयसर देवळान घाल्ली. ती विधो स्त्री आजुनी मरोंक ना, ती मरची ना. संवसाराच्या आखेर पर्यंत खंयसर पवित्र पुस्तकाची उतरां परगट जातलीं गी, त्या जाग्यार त्या विधवेचो उल्लेख जातलो. एलिशाक एक अर्दी भाकरी करून दिल्ली ती विधो ससनाक मरची ना. 3000 वर्सां वयर सडीत जालीं, ती मरना. थोडो वेळ कुर्साक खांद दिल्लो सिरेनाचो सिमाव बिलकुल मरना. तो जिवंत आसा आजुनी. आनी हो चेरको उंडे खावन केल्ल्यांक विसरून गेलें जावंक पुरो, पूण चेरको अमर जाला. देखून हांवें आनी तुवें अमर जाय जय. अमर जाय जय जाल्यार एकच वाट उदार जाय जय. जो कोण उदार जाता तो या ती अमर जाता. हें सत तुमी आज आयकोन समजल्लें. तुमी घरा येतना व्हरचें, घट्ट थाळ्यान हर एकल्याकी सांगचें, भावा भयणी तुका अमर जावंक जाय, उदार जा. तितलेंच. परतून आनी परतून सांगता आसतना कोण एकल्याक कोणी समजाता. तुमकां समजना म्हणून बिलकुल सांगना, तुमकां खंडीत समजाता.
पूण तुमी हें परतून आनी परतून सांगता आसतना सांत इनास लॉयोलान एकच वाक्या परतून आनी परतून सांगलें सांत फ्रांसीस सावेराक, सगळो संवसार जिखोन तुकाच होगडायश जाल्यार कितें फायदो हेपटी सांगतना समजूंक ना. परत आनी परत सांगल्या वेळार हें सावेराक समजलें. आनी तुमी आज घरा वचून परतून आनी परतून हें सांगलें जाल्यार भावा भयणी तुका अमर जावंक जाय, उदार जा. पुरो तितलेंच. आनी वस्सू एक संदेश मोगाच्यानो आमी मुखार या. आनी तो वळ सुमयान कितें केलें? आमचें उदारपण देव कशें आनी किसडीत करता पळया. सुमयान तें घेतलें, अर्घां दिलें, मोडलें आनी सिसांक दिलें. जुआंवच्या वांजेलांत जेजून लोकांक दिलें म्हूण सांगून हांगासर उल्लेख केला. मातेवासो आनी बाकीच्या वांजेलांनी थंयसर स्पश्ट सांगलां की सुमयान तें घेतलें, देवाक अर्घां दिलें, मोडलें आनी सिसांक दिलें. सिसांनी तें मल्टिप्लाय करूंक ना, सिसांनी अजाप करूंक ना, सिसांनी वांटून दिलें मात्र. हांवें आनी तुवें वांटून दिवचें मोगाच्यानो. जेजू आमच्या हातांत घालता. आज जें कितें आमचे लागीं आसा सगळें देवान दिल्लें न्ही गे. देवान दिजें म्हणून नातलें. आज जें कितें आमचे लागीं आसा तें देवान दिल्लें. आमी केल्लें कांयच ना. मजबूत हें देवाळ आमी केल्लें न्हय, आमी बांदल्लें मात्र. खंयचेगी एक फातोर, खंयचेगी ग्रेनेट, खंयचीगी सिमेंट हाडून फातरा वयर फातोर दवरलो, सुबीत केलें. पूण तें फातोर ती रेंव सगळें देवान केल्लें, देवान आमच्या हातांत घालां. हें सती आमी समजून घेवंक जाय. तांणी वांटलें आनी हर एकलें पोट भरून जेवलें. आनी उपरांत जेजू कितें म्हणटा, कितेंच पाड करिनाकात. कितेंच पाड करूं नजो. 12 दालीं तांणी भरून काडलीं आनी ह्या 12 दाल्यांकी पवित्र बरयणाऱ्यांनी जायतो अर्थ दिला. एक अर्थ जावन आसा, आमी आज सगळां त्या 12 कुळयांचीच मनशां आमी. आजुनी 12 कुळयांत जायतीं मनशां उपाशी आसात. देखून कितेंच पाड करूंक नजो. एक बरयणार बरयता, जर तर तुवें एक शर्ट, एक पॅन्ट जावं पुरो एक चुडीदार, एक कापाड 3 म्हयने वापरूंक नाय जाल्यार तुका ताची गरज ना. एक पॅन्ट, शर्ट, चुडीदार या कापाड 3 म्हयने तुवें वापरूंक नाय जाल्यार तुका ताची गरज ना. कित्याक म्हळ्यार 90 दीस न्हेसोंक तुजें वस्तू आसा जाल्यार ताचो अर्थ तुजें जायतें आसा म्हूण जालें. आज घरा वचून तिके काबोटां उक्तीं करचीं बरीं, काल्याक तीं कुंबू जावं भितर दवरचीं. आनी भितरत दवरल्यार ते नाडे आनी कुंबू जातात. मागीर खंय एक दीस अप्रूप कांय वर्सां उपरांत कांय बांदून कांय भोंवल्यात जाल्यार नाडे म्हण कुडके जाती जाल्यार आसोन सोडची विसरची गजाल न्ही मोगाच्यानो. ही आसोन विसरची गजाल न्ही. आमी केल्लें बरेंपण आमच्या दोळ्या मुखार आमकां दिसा जाय. तुवें दिल्लें एक बरें कापाड देखून पोरणें पिंतकोर बाणशिरें दिनाकात. तें सोरमुणा घाला घरांत, इल्लो गोबोर जायत. तें कोणाकय दिवचें न्ही. तुवें दिल्लें पोरवां आयतारा तिणें मिसा येतना न्हेसोन येवचें बरी आसा जाय. ताणें खंय बऱ्या कामां येताना न्हेसोन वचा जाय. देखून कुंभ जाल्लें दिवचें गाल्याक, तांणी बसतना पिंचे बरी ना. गाडी दिवंकात मागीर ह्या एका बायेन एक दिलें शब्द हांगा ताणें सांगूंक जायनात. तांच्या तोंडान ताणें पाड शब्द येवंकात. देखून न्हय, देखून इल्लो जागो करया. कितें खायलें आसा, कितें आसा म्हाका उपकाराक लागतलें आनी एकल्याक उपकाराक पडटा. कितेंच पाड करूंक नजो. कितेंच पाड करूं नजो मोगाच्यानो. एका पिरगेजेंत
हेंच उदारपणा विशयांत उलयता आसतना हांवें सांगलें भायल्या गांवांनी प्रत्येक जावन अरब गांवांनी बाकीचे कडेन म्हाका सद्या कळीत ना मस्तू घरांनी तांणी घराच्या भायर एक उदकाचें कुलार दवरलां वाटेच्या मनशांक उदक पिवंक. हांवें म्हळें कुलार दवरूंक आमकां सकाळांक अवकाश ना खंय प्रमुख जाग्यांनी देसाच्या अंतर्गे फिरगेच्या अंतर्गे कांय कुलार दवरयत पूण सकाळच्या घरा एक टॅप म्हणून दवरल्यार बरें कोण ना एक उदक म्हणी ह्या एक गेटीच्या भायर एक मडक्यांत एक पियोवचें उदक म्हणून दवरल्यार बरें. पूण एक चेतावणी दिली मडको दवरता जाल्यार बिगलची वेवस्था ही करा. मडको उक्तो दवरचो न्ही पूण एकलो कांय रागान तुमच्या घालन कांय गेलो जाल्यार पियेल्लो मागीर तो मरता देखून सत्राय करी जाय कित्याक मस्तू संगती चिंतचे पडटात. हे हांवें एक मडको दवरा म्हळें. मागीर म्हज्या वळखीचो एकलो मनीस तो ताकाय देवान मस्तू दिला. तो म्हणालो हांवें भायर एक गेटीच्या भायर एक टॅप घालां म्हणालो. आतां एक टॅप दवरला मागीर एक ल्हानशी एक टँक बांदल्या. आतां मस्तू मनजाती येवन अळ्ळेची फिरगस मनजाती येवन उदक आनी पिवन चलतात. हांवें म्हळें ताका बरी गजाल तुजे विशांत गांवच्या लोकांक सगळ्यांक कळ्ळें. आतां तुज्या विशांत कळ्ळें कुडलें क्रिस्तांवपण कितें म्हणलें बाकीच्यांक कळ्ळें आसतलें. देव तुका सोडून घालचो ना म्हळें. आनी मागीर मुंदरसून एक शब्द मुखार आनी एकी सांगलो ताका तुजें उदक पियेल्लीं गोरवां बेश्टें फाटीं वेचिनात म्हळें. कालें 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 ती तें शेण घाल्या शिवाय वेचिनात म्हळें. तुका उणें म्हळ्यार हे दिसाक एक अर्दी बाटी मनी शेण मेळटलें तें तुका लाभस म्हळें. ती गोरवां कशें उडास दवरतलीं आनी तीं बेश्टें वेचिना. मोगाच्यानो देव उदार जाला आनी जर तर आमी उदार जाता आसतना देवाक गुत्तू न्हय उदार जायचें म्हणून देवाक गुत्त आसा. आनी मुंदारून वताना मोगाच्यानो थोड्यो गरजेच्यो संगती सर्वेस्पर देव उदार जावच्या विशांत कितें सांगता. ल्हानशें एक डॉक्युमेंटरी टायपाचेर 2 धाकटीं घडितां. उदारपणा विशांत सौदी अरेबियाचो तांचो एक मुस्लीम व्हडलो मनीस तो मुफ्ती मेंक म्हूण ताचें नांव. थोडे दीस आदीं पळयता आसतना ताणें उदारपण कितें जाय जाय दान धर्म आमी कशें करी जाय कित्याक करी जाय म्हूण सांगून ताणें एक सर दिली. तो म्हणालो देवान आमकां एप्पल दिला आनी एप्पलाच्या भितर 2-4 बियोय दिल्यात. एप्पल आमी पळयलें जाल्यार कांय 99% एप्पल. ते बियेचे आमचे अंश पळयल्यार कांय 1% दितले मात्र. आनी तो म्हणालो ते 99% तूं का पूण ती 2-3 बियो आसा त्यो मातयेन घाल म्हणालो. त्यो मातयेन घाल आनी त्यो कितें जातात आनी तातूंत परतून हजारांनी एप्पलां जातात. तें तुजें दान धर्म म्हणालो. देवान तुका दिल्ल्यांतलें तांच्या धर्मा प्रमाणे 97% तांणी उपयोग करयत खंय 2.5% दिजे म्हणून आसा. 2.5% तो म्हणालो विवरण दिलें ताणें. म्हाका एक अर्था बरी दिसलें मोगाच्यानो. आनी ताणें ती दिल्ली ती सर आसा पळय भारी अर्था बरीत. सगळें एप्पल तुका पूण त्यो 2-3 बियो आसात त्यो पाड करनाका त्यो मातयेन घाल त्यो कितें जातात ताचें तोंड परतून उत्पन्न जाता आनी तुजें दान धर्म तशें. आनी एक ल्हानशी डॉक्युमेंटरी ती खंय पाकिस्तानांत केल्या. धनी घराचें भाडें काणगो वसूल करूंक आयला आनी ती घरची भाड्याक रावल्ली मनीस माथ्याक वस्तूर घालून ती भायर येवन म्हणाली येजमानी हुशार ना सांबाळ भाडें दिवंक पयशे नात म्हाका इल्लो टायम दी. आनी त्या वेळाचेर जोर करता तिका ना ना म्हाका भाडें आजच जायचें. तितलें म्हणटना न्हवरोय कोंकली काण तोय भायर येता सुमार दीस जाले कामाक वचोना इल्लोसो टायम दी तुजे पयशे तुका फाटीं दिता. ताका आणकी जोर करता म्हाका ना आजच पयशे जायचे. तितलें म्हणटना तो एक मौलाना लांब खाड पिक्या केंसांचो तो एखाद्याक एक बॅग घालून तोय थंय येता आनी तो विनंती करता तांणी मागलां तुजे कडेन थोडे दीस दी म्हूण सांगून इल्ली पुरसोत दी तांकां. ताकाय जोर करता हो हांवें कितें सगळ्यांक कितें कंत्राट काणी लागीं सगळ्यांक धर्माक घर दिवंक सगळ्यांक जेवण दिवंक
म्हाका पयशे आजत जाय. आनी त्या वेळाचेर तो धर्माचो वडील तो म्हणटा, बाबा मनशाक दुबळो जावंक वेळ लागना. इंसान को गरीब बनने में वक्त नहीं लगता है. हें सत. मनशाक दुबळो या दुबळी जावंक वेळ लागना. हें सत समजल्या वेळार मोगाच्यानो म्हाका आनी तुका उदार जावंक कश्ट जायनात. आज देवान म्हाका आनी तुका दिलां जाल्यार दिल्लें काण व्हरूंक वेळ लागचो ना. जर तर आमच्या कुटुंबांत कोणा एकल्या कांयक मारेकार पिडा येत जाल्यार कितलो पयसो उदका भाशेन वेता. एक थोडी रेडिएशन्स या थोडी किमोथेरपी करचें पडलें जाल्यार थोडे पटीन घर साको विकोन गेल्लो आसा. पूण देवान आमच्या घरांत पिडा दिवंक ना. कोण एका कुटुंबाच्या सांद्याक कांय डायलिसीस करचें पडलें, किडनीक संबंद जाल्ली एक पिडा आयली, कांय हप्त्यांत 1-2-3 फावटी डायलिसीस करूंक पडलें जाल्यार कितली आस्त आसल्यार 1-2 वर्सां येतना पुराव येता. आमच्या घरांत देवान तेंय दिवंक ना. कांय कुटुंबांत कोण एकलो भुरगो या भुरगें कांय ड्रग्साक आनी पुरा कांय बली जालें जाल्यार कांय 100 जागो या तोट आसल्यार पुराव येता. पूण देवान आमच्या भुरग्यांक तसली वायट बुद्धी दिवंक ना. हें पुरा पळयत आसतना मोगाच्यानो हांवें आनी तुवें उदार जायचे. आमी सगळ्यांनी उदार जावंक आसा. एक ल्हानशें गडीत अशें धाकटो भुरगो आयस्क्रीम खावंक गेल्लो. सांजेचो वेळ खंय त्या वेटराक मस्त पुरो जाला. ह्या भुरग्यान पुराय इसारलें, ताका कितले हाका कितले हाका कितले ताका तितले इसारन मागीर एक सांगलें चिरक्यान 30 आनी 5 रुपयाचें एक आयस्क्रीम सांगलें. आनी तो हाडूंक म्हूण वेता आसतना चिरक्यान बोल्सांत हात घालून पयशे पळयले. 35 रुपया आसा चिरक्या कडेन. ताका परतून फाटीं आपयता हो. आनी ताका कितले म्हणटा परतून. ताका परतो राग आयलो आतां. हे दोळ सुमार वेळ जाला. ताका उबे रावून ताकाय पुरो जाला. रागान ताणें ताका 25 म्हळें. तर म्हाका 25 हाडली म्हणटा हो चिरको. वेटर गेलो वचून 25 हाडून आयलो. खावून जाल्या मागीर चिरक्यान 25 रुपया ताचें बिल्ल आनी 10 रुपया टिप्स दवरल्यात. आनी ते टिप्स काडटना वेटर रडलो. मोगाच्यानो उदारपण म्हळ्यार तें. उदारपण म्हळ्यार तें. देखून मादर तेरेसा म्हणटा आनी म्हणाली ती, जर तर तुवें दिताना तुका दुखोना जाल्यार तुवें कांय दिवना. तुवें दिताना तुका दुखोना जाल्यार दिताना दुखाना जाल्यार तुवें कांय दिवंक नाय. कांयच दिवंक ना. त्या विधवीक दुखल्लें त्या दिसा तिच्या लागीं 2 आसलीं. तिणें एक तांतू घालन आनी एकाचें त्या दिसा कांय गेली बाकरी म्हणी वरयेती आसली. तिका दुखल्लें. एलिशाक बाकरी करून दिल्ल्याक तिका त्या दिसा दुखल्लें. ह्या चिरक्याक 5 आनी 2 मासल्यो आसल्यो दिताना चिरक्याक दुखल्लें. सिरनाच्या सिमांक कांद दिताना दुखल्लें. देखून ती आमार जाली. म्हाका एक 3 वर्सां प्रायन सेमिनरी शिकताना तो 3 वर्सां पयलें ताची वर्स जाल्ली तामिळनाडूचो. एका वर्सा वर्स जाल्ले जुलयांत 4 तारखेर सांजो मरिवेनाचें फेस्त नव्या याजकाच्या फेस्ता दिसा तांकां फाटीं येवंक सेमिनरी. त्या दिसा तो एक विवरण सांगून एक गडीत सांगूंक लागलो आमच्या लागीं. तांच्या दियेसीसींत ती रूल ना, पूण आमच्या फिरगजेन तांणी एक रूल केली खंय नवी इगर्ज बांदता आसतना सगळ्यांनी वर्साचे 15 दिसांचे तांचें इनकम कितें आसा हर एका कुटुंबान इगर्ज बांदूंक दिवचें. सगळ्यांनी दिलें खंय. जो कोण कुलीचें काम करता ताचो म्हयन्याचो कांय 3000 सांबाळ एकलो मात घोळता ताणें 1500 रुपया दिले इगर्जेक. जो कोणाक एक 4-5 बोटी आसात कन्याकुमारी बोटी आसात ताचें वर्साचें एक कितलें इनकम आसा तांतलें म्हयन्याक कितलें इनकम आसा ताचें 5 लाख इनकम आसूं पुरो ताणें 2.5 लाख दिले इगर्जेक. सगळ्यांचें इक्वल म्हणालो. कोणाचें नांव मार्बलार घालूं ना खंय. आनी 1500 दिल्ल्यांनी 2.5 लाख दिल्ल्यांनी
दोगांयचें इक्वल. ताणें सुट्टीक दिवना. ताका देवान म्हयन्याक 5,000 इनकम दिला, ताणें 15 दिसांचें मात दिलां, ताणें सुट्टीक दिवना. अर्थ बरीत मोगाच्या न्हू. देखून सांत पावल म्हणटा, देवान तुका कितलें दिलां प्रोपोर्शनेटली यू मस्ट गिव. देवान तुका कितें दिलां ताच्या प्रमाणे प्रोपोर्शनेटली गिव. एक कुटुंब हांवें आयकलें, हांवें पळोवना तांकां, कोडयाळांत एका फिरगजेन देवान तांकां मस्त बेसांवां घाल्यांत. थोड्या वर्सां आदीं सांगलें आयकलें, अनुवाल कायदो म्हूण सांगून 30,000 रुपये तो मनीस इगर्जेक दिता अनुवाल. ताका कितें देवान फावो केलां तासो प्रोपोर्शनेटली तो दिते आसा. देव ताच्या रिणान पडचो ना. देव ताच्या रिणान पडचो ना. देखून थोड्यो संगती पवित्र पुस्तकांत कितें बरयलां ताचे वयर मात्र आमी नियाळ करचो मोगाचे न्हू. गरजेच्यो थोड्यो संगती, गरजेच्यो थोड्यो संगती. मालाकी प्रवाद्याचे ग्रंथ उदारपणा विशयांत उलयता आसतना कितें सांगता? पोरण्या सोल्ल्यांत निमाणो बूक मालाकी प्रवाद्याचो. निमाणो अध्याय, तांचो 3 अध्यायात 3ऱ्या अध्यायांत ओळ 7 तावन 12 पर्यंत सर्वेस्पर देव मालाकी प्रवाद्या मरेफात कितें उलयलो तासो आमी इल्लो नियाळ करी जाय. सर्वेस्पर देव म्हणटा, तुमी मुजें लुटलां, तुमी मुजें सोरलां. आनी कशें सोरलां? तुमी दांतलें एक कितें दिजें आसलें तुमी दिवंक ना. आनी मुंदरून म्हणटा, एक पंता वंशें घालता, तूं दिवन पळय, हांव मोळबाचीं दारां आनी बागलां जणेलां उक्तीं करन भरपूर पावस पडले बरी आशिर्वादां तुजेर धरतांगी नांगी पळय. हरियेकल्यांनी मोगाच्या न्हू, देवान कितें आमकां दिलां? रुपयार 90 पयशे म्हाका आनी तुका पुरो. आमकांय याजकांक देसी तावन हर एका म्हयन्याक एक ल्हानशें एक अमावंट मेळटा. आमी बरें वस्तूर घाली जाय, आमी पांयांक बऱ्यो वाणो घाली जाय, आमकांय कितें आशा आसा आमी तें खाय जाय, खंय वचोंक आसा, आमकांय थोडो खर्च आसा, आमकांय देस एक ल्हानसो वांटो तो सांबाळ म्हणून न्ही, एक रेन्युमरेशन म्हणून आसा. तांतलें आमी याजकांनी, आमी धार्मिकांनी तांतलें दांतलें एक खाण दी जाय, तें आमी खावंक नजो. तें वसा जाय, वसा जायच हरी एकल्यांनी. आनी कित्या पासत आमी दी जाय? थंयसर मालाकी प्रवाच्या ग्रंथांत स्पश्ट सांगलां, म्हज्या घरांत उणें पडोंक नजो. देवाच्या घरा उणें पडोंक नजो. हर एका फिरगजेन मोगाच्या न्हू, हर एका दिसा म्हणले बरी एक 2-4 जाणां विविध नमण्याची मनशां कुमोक मागून येतात. जावंक पळो शिकपाक, भलायके पासत घर बांदूंक, ह्या विविध गरजो घेवन हर एका दिसा म्हणले बरी उणें म्हळ्यार एक 3-4 जाणां मनशां म्हणी हर एका फिरगजेच्या दप्तराक घेवन बागेल बडयतात. देखून आयतारा दिसा दिल्ल्या त्या काणिकेंतलें 25% चॅरिटी काण दवरतात. खंय पावना तें, खंय पावना. पूण एक बरी खबर आसा मोगाच्या न्हू, आमी हर एकलीं दान धर्म करता आमी. कित्याक म्हळ्यार आतां कोणी हुशार ना म्हूण कळल्या फुडले तुमी आस्पत्रेक वेतात, बसाक पयशे दिवंकात. वेतना तुमी खाली वचनात, कांयले ॲपलांगी ऑरेंजांगी व्हरून वेतात तुमी. हर एक आयतारा दिसा आमी कांयले इजमॉल घालता, वर्साक एक फावटी एक एन्युअल म्हूण दिता. या कोणा एकल्या भुरग्याक शिकपाक कुमोक गी खाले म्हणी आमी दिवनूच आसा, बरी गजाल. पूण आज हांवें विनंती करची, तें तुमी दिल्लें तुमच्या सगळ्या कुटुंबाचें दांतलें एक जालां गे, हें पळयल्यार पुरो. आमी हर एकलें दिता आमी. आज कितें आमच्या देशाची अभिवृद्धी जाली आमच्या मनशांच्या बऱ्यापणा वरवीं. तातूंत 2 उतरां कितें आमची बांदपां जालीं, इगर्ज्यो जाल्यो, हॉलां जालीं, इस्कालां जालीं, कितें सगळें जालें आमच्या मनशाच्या बऱ्यापणा वरवीं. हो एक अभिमानान म्हाका सांगूंक कांयच भिरांत दिसना, आमच्या मनशाचें बरेंपण. पूण आमी आज इसारी जाय, इसारी जाय मोगाच्या न्हू. हांवें दिल्लें
म्हज्या सगळ्या आदायांतलें इन्कमांतलें दांतलें एक जालां गे दिवंक म्हाका एक कायदो आसा आनीक बरेंपण जायचें आनीक बरेंपण जायचें म्हज्या घरांत उणें पडूं नजो म्हणटा आसतना सगळें तें दांतलें एक इगर्जेकच आनी दिया म्हण हांव सांगना इगर्जेक इल्लें दिया आमी बसल्या कुडले फॅनां घुंवतात लायट पेटोवन तासात इगर्ज नितळ करीचय एक 5 वर्सां येवपी म्हण इगर्जी गेले बरो सुनो काडीचय भायर कांय इंटरलॉक्स घालीचय कांय डामार घालीचय कंपाउंड वॉल बांदीचय निरंतरी अभिवृद्धी जायचय इगर्जेक दिजय सांगात असं तुमकां कोणाक दिजे म्हूण बगता एका गरजेच्या मनशाक वचूं दी देखून दांतलें एक आमी दिवंकूच जाय आनी कितें म्हणटा थंयसर सर्वेस्पर देव तुवें दिल्ल्या वेळार कितें जातलें म्हणटा तुज्या इतलांत किडी येवच्यो नात तुका भरपूर पावस हांव धाडटलो आनी की अभिवृद्धी जातलें नंदन जातलें देखून रोमाकारांक बरोवन 12वो अध्याय 13वी ओळ 12वो अध्याय 13वी ओळ गरजेवंता लागीं तुजें आसलें वांटून घे गरजेवंता लागीं तुजें आसलें वांटून घे आतां देवान तुका इल्लोसो जागो दिला तुज्या बोवारी कांय जागो नातलीं मनशां आसात तूं नाल्ल काडटाय तुका माड दिल्या देवान थोडे दांतलो एक नाल्ल गरजेवंता लागीं वांटून घे आनी एपटीं काडटना तुज्या शिमट्यार आनी 4 देव उरयता देवा गोत्त आसा तुज्या पापाया रोकार मस्त पोपायो जाल्यो काडटा आसतना देगेच्याक 1-2 खांड दी ते सोड न्हू तुज्या पोपायाच्या रोगाक दिश्ट पडटा म्हणून वांडो बांदच्यो कुंटे बांदचे आनी ती निवलीची खेंडां बांदची कोणे एकान सांगलें म्हाका काल्याक बांदची गी म्हणून ती बांदची म्हळ्यार म्हज्या पोपायाच्या रोगाक पळयो न्हू कांय दिश्ट म्हणून घालशी जाल्यार ह्या वांनेनंत मारता तुका ह्यो कुंटो तुज्या दोळ्यांक तोपता तुजे दोळे फुटोन वसाचे म्हूण चिंता आपकय म्हळ्यार पोपाया पुरो हांवें तूं गिळीचे तातूंत सुपरस्टिशनी आसा एका दिसा देवा मांडण्याचो विशय आसता आनी आपणी खंय पळोवया मुसनाक फातयेनी त्या निवलीची तें दीक येवनची खेंडां आहात पळय ती ताचेर फातयेनी कुंट्याचेर आनी वांड्याचेर फातयेनी तें सोड न्हू पोपायो काडटना बरी पिकली व्हडली पळोवन शेजारच्या दियाने आख्खा ईर तिनले ती म्हणून न्हाणलो मस्त आवड आनी तें दिनासतना पुरो तुवें गिळ्ळ्यो जाल्यार साहित्य पळय रे म्हणून मोगाच्यानो उदारपण येवं दी तुका देवान 3 सेन्सी जागो दिजे म्हूण नातुल्लो देवान दिला तुका तुज्या बांयंत उदक 1 थेंबो आसाचें म्हूण नातल्लें देवान तुका बांयंत उदक दिलां तुवें तर दिसाक 4 पटी न्हांवचें न्ही 4 दिसांक न्हायनातलीं मनशां आहात न्ही तांकां दिलें 2 कळशे उदक तांणी येवन मागचें न्ही तुवें जावन सांगाचें नीर येंकलांक वयल दा फातोन पोवले तुजी बांय सुकची ना बाये तुजी बांय सुकची ना उदक ताचें न्ही तुजे त्यो झरी ताच्यो देखून जायतें चिंतिल्ल्या वेळाचेर देवाचें उदारपण आमी समजल्या जाल्यार कितें देवाचें उदारपण कितें देवान काकूळ दाखयल्या देखून हें समजनातल्या वेळार हें हांवें केल्लें आबा देखून हर एकल्यानी मोगाच्यानो दांतलें एक दिवंक सुरू करी जाय तें प्रारंभ मात्र दॅट इज जस्ट बिगिनींग नॉट दी एंड थोडो तेंप येता आसतना दांतलें 2 वर्सां जाय 20% चॅरिटी आनी निमाणें म्हाका आनी तुका 10 पुरो 90 वर्सां जाय कित्याक म्हळ्यार दांती नात केल्यार जिराय ना आनी कावंकी जायना साकर ना मीठ ना मिरसांग ना तेल ना एप्पल ना केळी नात शीत ना
गोव ना मागीर खावचें घालें माती की एक सुकी चापाती आनी इतली सुकी रांदय कांय घालनातली आनी इतल्यो गुडयो मोगाच्यानो देखून उदारपण जावंक देखून म्हाका दिसता देवाणी तशेंच केलां तुवें मुखार मुखार येता उण्या मागीर लास्ट साबोवंकी जायना आनी कांय साबण आसना केलें गिळ्ळें जाल्यार जीर आयना हें पुरा देवाचें निर्मोणें हें देवाचें निर्मोणें देखून उदार जावंक आमकां आपोवणें देखून आपोस्तलांच्या कृत्यांत हू आर द हॅप्पियस्ट पीपल दोज हू गिव द पीपल दोज हू आर जनरस दे आर द हॅप्पियस्ट पीपल भारी संतोष भरीत मनशां ती मोगाच्यान एक उडास दवरा तुमच्या भुरग्यां पासून बऱ्यांतलें बरें करा पूण तुमकां तुमच्या शेजारच्या एक 4 जाणां भुरग्यांनी म्हणा जाय ती म्हाका एक आवय आसली बरी आनी तें मुनाचें जाल्यार तुवें एक 4 जाणांक शिकपाक कुमो करी जाय न्ही 4 जाणांक एक उस्तराक कुमो करी जाय तुवें आनी तो वळ तुजी फाल्यां तुजीं भुरगीं तुका पळयना जाल्यार दुसरी कोणी म्हण तुका म्हणटली ती म्हाका एक आवय आहली बरी ती आपरूपण येवन तुका भेट दितली देखून आपोस्तलांची कृत्यां 20 अध्याय ओळ 30 आनी 5 हास्त्या तोंडान देर इज मोर जॉय इन गिवींग दिवच्यांत चड संतोष आसा ओण दवरल्यान न्हय ओण दवरल्यान न्हय आमच्या हर एकल्याच्या जिणेंत आमचें उदारपण कशें आसा एक घडी पळोवया कितलें उदार आमी जालीं हांव कांय दिवच्यांत म्हाका संतोष तृप्ती भोगता गे हांवें दिल्लें फावना आनी कितें दिचें म्हूण म्हाका भोगता गे म्हाका अमर जावंक आशा आसा गे जर हांव अमर जावंक आशेता एक स्वाट जा तूं उदार